मांद्रे मतदारसंघात एसटी समाजाचे लोक ना देखून एसटी आरक्षणाचो प्रश्नूच येना अशें मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपटेन सांगले। 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर आप, गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस, मगो आनी भाजपा सर्तीत आसा। हे वेंचणुकेत भाजपाच्या तिकेटीचेर आपूण वेंचणूक लढयतलो अशें दयानंद सोपटेन जाहीर केला। फाटले फावट कमी मतांनी हारिल्लो मात फाटली 4.5 वर्सां काम चालू दवरून आता वेचून येवपाचो यत्न करतलो अशें सोपटेन सांगले। मांद्रेन आमच्या एसटी कम्युनिटीनं म्हणजे रिझर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी ताचो प्रश्नच मांद्रेन आता बाकीचे जे आसात इन जनरल ते आसतात पण मागीर आता खंयची पार्टी आपापलो कॅन्डिडेट उबो करतले ताचेर डिपेंड। तशें आतां मांद्रेन सुद्दां जर पळोवंक गेले जाल्यार आपाचोय कॅन्डिडेट आसूं शकता, गोवा फॉरवर्डय आसूं शकता, काँग्रेसय आसतली, ते भायर आमची MG कारण आता जो आमदार आमचो आसा तो MG पक्षाचो आनी डेफिनेटली BJP तर आसतलीच। BJP आसतली जे तुमी हे पावली हय आनी आसा म्हणटकच हांव आतां जे कशें नुकती सुरवात करता तशें न्ही। हांव जरी फाटले फावटी हरलो सामकी बारीक मार्जीन म्हणटा तशें डिफरन्स ऑफ 357 वोट्स ओनली म्हणटकच हांव हरलो तरी म्हाजे ऑफिस स्टाफ हांव गेली मोर दॅन 4.5 years लोकां मदींच आसा। ऑफिस चालू इतले खातीर हांव कारण जवळ जवळ 10,000 लोकांनी म्हाका मत दिल्लें। हरलो एक थोड्याशा मतांनी पूण ऑफिस बंद करप ही व्हडली चूक जाता कारण ज्यांच्यांनी मतां दिल्ली म्हाका तेंच्यांनी वचप काय बारीक गोश्टी आसात मागीर सरकारी योजना आसत तांच्या अदर दॅन हे आनीक एक प्रॉब्लम आसा म्हणून हांवें ऑफिस तशेंच चालू दवरलें।